देवाक अणभवूंक आयलोल्यांक तुमकां सोगल्यांक ह्या देव मंदिरांत माई मोगाचो येवकार. हो वेळ एक केरीत शुभ वेळ जावन आसा, कित्याक दैवीक आसण्याच्या वातावरणांत आमी सोगलीं एकठांवल्या. पवित्र साक्रामेंतांत आसलोलो जेजू आपले सोगले पोदवेन आमचे मुखार आसा. जेजू सांगता आमचो हो वेळ आमी सारुया. आमचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें करुया. जेजू जावन आसा आमचो सांगाती. ताका मोहिमा आनी वाखाणणी फावो. जेजू बगोर आमच्या ह्या जिवितांत आमकां दिशा दाखयतलो कोण ना. जेजू आमचो उजवाडाचो फोळेर, आमच्या पावलांक उजवाड. आमच्या असोगतायेंत जेजू आमचें बळ. आमच्या कोती दुखी मोदें आमचो धीर आनी आलाशिरो. आमच्या सुखांत आमचो सांगाती. आमच्या प्रश्नांत आमचो बुजवणदार आनी बूद दिणार. आमच्या जिविताच्या दर एक खिणांत जेजू हाजीर आसा. आमकां मार्गदर्शन दिता. ह्या वर्त्या देवाक सोगले खालतिकायेन मान बागोवन सोरपोट पडुया आनी नमस्कार करुया. ह्या वेळार गीत आमी गावया. ग्रेट इंडीड आर योर वर्क्स, ओ लॉर्ड. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. The universe, night and day, tells of all your wonders. You are our life and our light. We shall praise you always. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. You are the path which we tread. You will lead us onward from every corner of earth. All the nations gather. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. You lead us all by the hand to the heavenly kingdom. Then at the end of all time, you will come in glory. Great indeed are your works, O Lord, now
now and evermore. Great indeed are your works, O Lord, now and evermore. जेजू आमचो सोमी आनी दोनी, सोर वस्तूंचो रोचणार तो. आमी जेजूक पयलें वयलें स्नान दिलां, वो आमी जेजूक विसरल्या आनी फकत आडकुळीच्या वेळार आमी ताका उलो मारला काय? ह्या वेळार आमच्या अंतस्करणांत आमी नदर मारुया, आमच्यो असोक्तायो आमी वळखून घेवया आनी आमच्या दोनया देवाक उबारुया. आमचो जबाब दर मागण्या फाटल्यान जातलो. तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. सोगलीं म्हणुया, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, आमच्या शेजाऱ्या सोवे आमी क्रूरतायेन वागल्या, तांकां बरें उतर दिवचे सुवातेर वायट उतरांनी आमी तांचीं काळजां दुखयल्या. आमकां बोगोस जेजू, जबाब तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, जायते पावटी आमच्या वावर धंद्याच्या जाग्यार फोटिंगपणां करून आमचो फायदो करूंक आमी चिंतलां आनी हे वरवीं दुसऱ्यांक आमी लुकसाण केलां. आमकां बोगोस जेजू, जबाब तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, आमच्या गोराब्यांत आमी एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवंक नात. बोलतेंच जाल्यार रागान आमी जियेल्या. आमकां बोगोस जेजू, जबाब तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, सोबार पावटी आमच्या यादनिकां आमच्या माद्री भयणां वयर खोबरो करून तांचें नांव आमी उबयलां आनी हे वरवीं बरे देखीची क्रिस्तांवां जावंक आमी पावलीं नात. आमकां बोगोस जेजू, जबाब तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, तोरण्या रोगताच्या फोर्सार आमी तरणाटीं कशीं आमच्याच बळाचेर पातयेवन आमी आमची पावलां मारल्यांत. तुजें उतर आमी नाकारलां. आमकां बोगोस जेजू, जबाब तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, जायते पावटी आपस्वार्थी जावन आमी दुसऱ्यांची गरज वळखून घेवंक विसरल्या आनी फावो तो आदार जो आमच्यान दिवंक जातालो तो आमी दिवंक ना. आमकां बोगोस जेजू, जबाब तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू,
आमची समुदायींत आमी एकचारान जिवंक नात, गर्वान आमी जियेल्या. दुसरो बरें करता तेन्ना तांकां साबाशकी दिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमकां बोगोस जेजू. जबाब: तुजी दयाल दीस आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमचीं पातकां. जेजू आमकां सोगल्यांक बक्षिता. ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया आनी तांची दूख धरुया. गीत आमी गावया. पातकांत हांव जियेलां. पातकांत हांव जियेलां, जेजू बोगोस म्हाका. पातोक हांवें केलां सोम्या म्हज्या. पातोक मोजे जेजू काळजांत म्हज्या रिगला. पातोक हांवें केलां सोम्या म्हज्या. पातोक मोजे जेजू ओतम्यांत म्हज्या रिगला. पातोक हांवें केलां सोम्या म्हज्या. पातोक मोजे जेजू कुटुंबान म्हज्या रिगला. पातोक हांवें केलां सोम्या म्हज्या. पातोक मोजे जेजू मोनांत म्हज्या रिगला. पातोक हांवें केलां सोम्या म्हज्या. देवाचें उतर आमकां गोटाय आनी जाणवाय दिता. हेंच देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. सोगलीं उबीं रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 24:8 वोळ 19 ते 21. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भावभोयण पावून सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताची सोरशी तांकां लागीं येवंक जायनासलें.
कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव-भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव-भयण. देवाचें उतर हें. तुवें व्हड उपकार. सगलीं बसुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सोबार लोकां सांगाती रावून देवाच्या उतराची मोडणी करून तांकां शिकवण दिता. जेजू आपल्या बापाची वळख आपले पोरजेक दिवंक भारी वावुरता. आनी हें काम करता आसतना जेजू लोकां मदें चडसो उरतालो. आपल्या घोरा पर्यान ताका चडसो वचूंक मेळ्ळो नासलें. आपल्या जेवणा खाणाचेर पर्यान घडये जेजू चड ध्यान दिनासलो. असल्या वेळार जेजूचे आवयक आनी ताच्या भावा भयणांक ताचो हुस्को जाता आनी ती जेजूक मेळूंक तो शिकवण दितालो त्या जाग्यार पावतात. पूण थंय पावतोच लोकांची व्हड खेट तांकां मेळटा आनी जेजूक भेटूंक तांकां मेळना. तेन्ना ताची आवय आनी भाव भयणां ताका मेळूंक आयल्यांत म्हूण असो निरोप जेजूक पावता आनी त्या घडयेक जेजू असो उद्गारता, देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. अशें म्हणून जेजू आपले फामिलीक भायर आयना, पूण दाखोवन दिता की जीं कोण देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती सगलीं ताची फामील म्हूण. तांचे थंय जेजू आपली दया आनी विस्वाशीपण खुणायता आनी फामिलीची सोयरीगत जोडटा. We belong to Jesus before we belong to anyone else. ह्या नियाळाक आदार दिवंक ह्या दोगा सांताची आमी देख घेवया. भागिवोन कॉस्मास आनी भागिवोन दामियान हे जवळे भाव आसले. अरेबिया ह्या देशांत 3ऱ्या शेंकड्यांत तांचो जल्म जाल्लो. दोगूय भाव तकलेन खूब हुशार आसले आनी खेरीतपणी वैजकी मळार दोगूय फामाद आसले. गरीब आनी दुबळ्यांची सेवा ते फुकट करताले. आपले वैजकी गिन्यान वापरून जायत्या जाणांक तांणी बरीं केल्लीं. ह्या दोगूय भागिवोन भावांनी कातोलीक धर्म आपणायलोलो आनी ह्याच जेजूच्या मोगान बरोवन ते लोकांची आपकुशेन सेवा करताले. आपल्या बऱ्या वावरा उदेशी जायत्या लोकांक तांणी क्रिस्तांव सोरशीं ओडून हाडलीं. शेकी एका क्रूर राजाच्या हाताखाल ह्या भागिवंतांक आपल्या भावार्था खातीर जीव दिवंक पडलें, कित्याक हो राजा आपल्या राज्यांत आसलोल्या सर्व कातोलीक लोकांक पिडापीड दिवंक लागलो. तांकां दोगांयकूय पयलें खूब कोश्टायले आनी शेकी तांची दोगांयची गोमटी कातरली आनी सिरिया प्रांतांत तांणी दोगांयनी आपलो प्राण सोडलो. पवित्र सोबेचे रोक्त साक्षी ते जावंक पावले.
देवाचें उतर तांणी मरो पर्यंत सांबाळलें आनी चिकटून रावले. ह्या संवसारांत ते ना जाले खरें, पूण सोर्गीच्या सासणीक फामिलीक ते एकटवले. हेंच की जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान शिकयता. देवाचें उतर आयकप आनी पाळप हें भोव गरजेचें. आनी हेंच करूंक जेजू आपल्या जिवितांत बारी वावुरलो. देखूनच देवाक जेजूचो व्हड अभिमान भोगलो. जो देवाचें उतर आयकोता आनी पाळटा तो जेजूचो जाता आनी सासणीक जिविताक पावता. आमी खरेपणी देवाचें उतर कान दिवन आयकोतांव गाय. देवाच्या उतराचो संदेश आमकां मेळटा तेन्ना जिवितांत आमी तो वेव्हारांत घालतांव काय? खरेपणी जेजूची फामील जावंक आमी आवडेतांव गाय? ह्या प्रश्नांचो आमी आमकांच जबाब दिवया. गीत आमी गावया C42 उतर म्हज्या देवाचें. उतर म्हज्या देवाचें काळजान कोचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक भोगतीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचें म्हाका जागोयता लोयता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक वागान विनोयता. उतर म्हज्या देवाचें क्रिस्ती
जिवाचे हिनो सोर्नी तिरायता उतर म्हज्या देवाचे जिवाक हातासू फोळाय अर्पण म्हज्या जिवाचे मनशाक जोडटा कोण वाळाय. ह्या वेळार कांय मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी सगल्या याज्ञिकांनी माद्रींनी आनी म्हत्वाची भावा भयणांनी आपल्या बागीवोन जिविताचे देखी उदेशी पवित्र सोबेक बरे देखीवंत उदाहरणां जावंक पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. क्रिस्ती जिविताची यात्रा चलतना परदेशांक भायर आयलोल्यांक कातोल्क न्हय त्या क्रिस्तांवांक आनी हेर धर्माच्या मनशांक आमचो मोग आनी दया दाखोवन खरो एकचार सांबाळूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या वाड्यांत आनी शेजाऱ्याक उपरासलोल्या प्रश्नांक आनी आडकुळींक आमी फुडो करून आमकां कितें एकटायता ताचेर आमचें लक्ष आसूंक आनी ह्या वरवीं समुदायीक मोन आमच्या वाड्यांत निर्माण करूंक बापाची मोजत आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ह्या आधुनीक समाजांत जियेतना तरेकवार प्रसंग आमचे मुखार उपरासतात. ह्या वेळार जशें मारयेन देवाचेर भावार्थ दवरलो तेच परी आमी दवरून ह्या आडकुळींक काळजीदारपणी फुडो करूंक बळ फावो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणांक तशेंच गरजे आदाराक सांपडलोल्यांक आमी सदांच आमचो आदार फावो करूंक आयती रावूंक आमचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया.
जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.